हायवेचेर भोंवता जाल्यार जनावरांक आमी ब्लेम करूं शकना की बाबा गायो भितर सता कित्याक करूं शकना कित्याक ज्या जंगलांनी ती रावताली नाजाल्यार तो रावताली थंयसर आतां तांकां खाण जेवण मेळना म्हणून ते रस्त्यार येता. कुत्र्याचो मोग करप ही बरी गजाल पूण कुत्र्याक वापरप आपल्या डिफेंडा खातीर कंप्लिटली रॉंग. दिस इज नॉट रायट. You are whole and sole responsible for whatever your dog is doing. You are whole and government should make the owner accountable for it. He cannot get away from it. So thode je owner ha pay, they are keeping as a defense material. For them it is a defense equipment. So it should not happen. अंजुना एक 7-8 वर्साचो भुरगो जो आसा ताका पिटबुलान ताका अटॅक करून ताचें मरण आयलें. हे फर्स्ट इन्सिडंट न्हू. हो गोंयान तालिगांव घडलेलो आनी सावथाकूय घडलेलो खुबशे कडेन चालूच आसा हें. आनी हें जेन्ना चालू आसता तेन्ना लोक प्रोटेस्ट करता. प्रोटेस्ट केल्या उपरांत मागीर ओनराचो डिफेन्स चालू आसता की आपणी प्रोटेक्शनाचे हितून आशिल्लो, आपणी सांगिल्लें हांगा बोर्ड घातलेलो, तो भितर आयलो, तो भायर येयलो, हे रिजनां एक्सक्युजीस आहा पळय ती चालूच आसा. कारण सांगलें की तिका आपणी कामाक येयनाका म्हणून सांगिल्लें, ती येयली, तेच्या फाटल्यान चलो आयलो आनी घास काडलो. भुरगीं ती ह्या भुरग्यांक खंय वचपाक रायट आसा. आनी ती बायल जी आसा पळय ती कामाक आशिल्ली तुमचेर आनी ती बायल सांग्या वयल्यान केपें वचनाशिल्ली नाजाल्यार पणजेच्यान वाळपय वचनाशिल्ली. ती तुजी नेबर. पुलिसांनी हें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय की तिका कामाक जेन्ना दवरलें तेन्ना कामाक दवरलें आसतना पुलीस व्हेरिफिकेशन जाल्लें नंबर 1. नंबर 2 ती तुजे कामाक आसा पूण तिची सेफ्टी कितें आसा कितें पर्यंत आशिल्ली तें मेन इम्पॉर्टंट आसा. आयज पेट लवर्स जे आसा पळय कुत्र्याचो मोग करप ही बरी गजाल पूण कुत्र्याक वापरप आपल्या डिफेंडा खातीर कंप्लिटली रॉंग. म्हणटा सेफ्टी पर्पजाक हें रॉंग. यू कॅनॉट यूज डॉग्स फॉर युअर सेफ्टी पर्पज. दुसरी गजाल सेंट्रलाच्यान एक बॅन म्हणून हाडिल्लो. सर्टन 23 डॉग्स बॅन आसा म्हणून हाडिल्ले. सर्टन स्टेट्स हॅव चॅलेंज इट आनी थंयसरल्यान काडले बॅन म्हणून पावले. घरा कडेन विचारपाक जाय आनी निलकंठ हडणकर जो एनिमल हजबंड्री आसा ताका विचारपाक जाय. हांगा इतलेशे लोक हांगासर जे 23 डॉग्स आसा पळय ते ब्रीड जे डेंजरस डॉग्स आसा तांकां पोसता. सो हांगासरले सेफ्टी पर्पजाक तुमकां एश्युरन्स कितें मेळ्ळें आसा. मेल्या उपरांत मागीर तुमी 2 लाख रुपया दितले त्या भुरग्याक. आयज ते आवयचो भुरगो गेल्लो आसा. लक्षांत घ्या दुसऱ्या लेवलाचेर भुरगे तुमचो जर भुरगो गेल्लो जाल्यार तुमकां न्यूज जातली आसली, हें करतले आसले, हायप क्रिएट करतले आसले. पूण हे त्या भुरग्या ती गरीब भुरगीं तेजो ल्हान भुरगो आहा पळय तो गेल्लो आसा. आनी आयज हेजेर कितें तरी डिसिजन जावपाक जाय सरकाराचे. चीफ मिनिस्टराचे अजून पर्यंत हांवें आजिला म्हणून अशें आयकूना. आय वॉन्ट चीफ मिनिस्टर टू रिएक्ट ऑन दीस. हाव आर यू गोइंग टू कंट्रोल दीस. बिवेअर ऑफ डॉग्स म्हणून तूं बोर्ड घातलो आनी फाल्यां सकाळीं मिटर खंय लायता तुमचो. त्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतले लायन जो हे आसता पळय ते भितर तेंचो मॉनिटर करपाक जाय म्हणून येता. थोड्यांची दारां ओपन आसतात, जाणटी आसता थोडी. लक्षांत दवरा की भायर सरपाक शकना पूण तेंचेर कुत्रे आसतात. पूण तेच्या नंतर तांकां केअर कोण घेतलो ते लायटमॅन आसता आनी कितें वेगळे गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज जे दिता पळय ते येतात, कोरियर बॉय येता, बाकीचे गोश्टी येतात. सो तांकां प्रोटेक्शन कोणी दिवपाचें. सी we cannot give an excuse of saying that dogs are for their safety. Sorry, if you want safety, if you have a threat, then you should directly write to the police station that I want gun license. You cannot use pets for your safety. I am sorry to say this. आम्ही व्हेरी क्लियर आसा आनी सरकारा कडेन हांव विचारता की हे रिड्यूस करपाक हे जावचें न्हू म्हणून कितें कायदो फ्रेम जातलो हें आमकां कळपाक जाय गोंया खातीर. प्रोटेक्शन आय वील टॉक ओनली अबाउट गोवा रायट नाव. आतां डेंजरस डॉग्स आसा ते दुसरे म्हणटा ते हांगासर पिशे कुत्रे जे जावन चावता गांवांनी आसाच तांकां कितें प्रोविजन्स केल्ले आहा तुमी तांकां व्हरपा खातीर ना इंजेक्शन दिवपा जाल्यार तांकां सारकें करपा खातीर ना कितें प्रोविजन्स आसा. म्हळ्यार आमी एक अंडरस्टँड करपाक जाय ही गजाली ज्यो वाडत चल्लेल्यो आसा पळय. डॉग्स आर डेंजरस ऑल्सो इन द रोड जे चालू येता अकस्मात वाड्याचे थोडे गांवांनी फाटल्यान लागता सेफ्टी ना थंयसर. हांव म्हणटा वी शूड नॉट ब्लेम होल सिटी. थोडे जाण कुत्रे जे गांवांत आहा म्हणून सेफ्टी आसा, खुबशी सेफ्टी आसा पूण आमी आपल्या डिफेंडाक लागून ह्या कुत्र्यांची वापर करपाक जायना अशें म्हाका दिसता. कुत्रो मोग करप बरोबर आहा. आपल्या सेफ्टी पर्पजाक तूं डेंजरस म्हणजे तूं कोणाचेर खावपाक येता फाल्यां सकाळीं म्हाज्यान तुजें रिलेशन बरें आहा. हांव भितर घरान येतलो तुजे बरेपणाक लागून आनी मागीर म्हाका खाल्ल्या उपरांत मागीर कोणाक ब्लेम करपाचें. म्हाका कंपेन्सेशन दितलें तूं 2 लाखाचें आनी दीस इज नॉट रायट. यू आर होल अँड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर युअर डॉग इज डुईंग. यू आर होल अँड गव्हर्मेंट शूड मेक द ओनर अकाउंटेबल फॉर इट. ही कॅनॉट गेट अवे फ्रॉम इट. आता सेक्युरिटी पर्पजाचे बद्दल उलयता त्या कुत्र्याक पोसपाक 15,000 लागता म्हयन्याक. त्या 15,000 सेक्युरिटी गार्ड येतलो तुका. तूं हे दिस इज टोटली रेडिक्युलस. आय फील द सेफ्टी ऑफ ह्युमन्स अँड सेफ्टी ऑफ एनिमल्स ऑल्सो इज इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅव टू कंप्लिटली कम अप बिकॉज एक भुरगो ना जाला बाबा आमच्या गोंयान. एक ल्हान भुरगो ना जाला आनी ते कोणाचे इग्नोरन्स लागून. आतां वी कॅन गिव एक्सक्युजीस. ते बायलेक सांगलेले भुरग्याक हाडनाका हे काडे. दीज आर ऑल ओके फायन. पळयतलो तूं तिच्या
पूण एक आवय तर त्या शेजारीच्या हेतून दारान तर भितर सरता जाल्यार म्हाका एक सांग, आवय ती आनी तो भुरगो फाटल्यान केन्ना धांवतलो तूं सांगूंक शकना. यू कॅनॉट युअर चिल्ड्रन सच अ वे बाबा तूं थंयसर येनाका केन्ना भुरग्याक आवयचो मोग आसता आनी आवयक फाटल्यान डेफिनेटली वयता. इट इज नॉट दॅट शी वॉज गोईंग सम 1 किलोमीटर डिस्टन्स हे करताले. सो म्हाका व्हेरी क्लियर आसा समथींग हॅव टू बी सम सोल्युशन हॅव टू कम फॉर दीस. पळयलें तालिगांव ओनराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली, मागीर तुम्ही पळयला आवाज जाल्या उपरांत मागीर सरकार जागो जाता बायट दिता, ताच्या नंतर काय ना. दॅट टायम ऑल्सो आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅव सेड समथिंग दॅट दिस शूड बी प्रोटेक्टेड, बट आफ्टर दॅट आय डोंट फायंड एनी कायंड ऑफ सोल्युशन टुवर्ड्स इट. यू कॅनॉट इग्नोर दीस इश्यू. आयज एक भुरग्याचेर जाल्यार फाल्यां आनी कोणाचेर जावपाक शकता. फाल्यां कुत्रे आसात, कुत्र्यांचो मोग करप बरोबर आसा, पूण हांवें पळयल्ले आसात पेट लवर्स आसा पळय ते एनजीओज आहा बरोबर आहा, सगळे तुमचे. इफ वी लव पेट्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम ऑल्सो. रस्ते एक्सिडेंट जावन मरतात, कित्याक लागून मरता? वॉट आर द सोल्युशन वीच गव्हर्मेंट हॅव रिमूव्ड फॉर दीस? वी कॅनॉट जस्ट से दॅट आमी प्रोटेक्टर केना. गाय कुत्रे तशे गाय तशे दुकर हे जेन्ना रोडाचेर येता पळय तांच्या लायफाक थ्रेट आसा, आमच्या लायफाक थ्रेट आसता, लोकांच्या लायफाक थ्रेट आसा. सो देर इज द सोल्युशन टुवर्ड्स इट. इफ देर इज नो सोल्युशन गव्हर्मेंट शूड रिझायन. निलकंठ हलगर्णीकर हांव पयलीं सांगूंक सोदता, आय एम फोकसिंग ओनली ऑन दिस इश्यू इन गोवा. सो तुका हांव पयलीं क्लियर करूंक सोदता की बाबा तूं बेश्टो वाऱ्यार स्टेटमेंट करिनाका. यू हॅव टू फायंड फर्स्ट आयडेंटिफाय द केसीस अक्रॉस गोवा. कित्याक लागून कोणाच्या कुत्र्यांक लागून कितले डेथ जाल्ले आसा आज पर्यंत, कितले अटॅक जे आहा पळय पिटबुल नाजाल्यार हेतून अटॅक केल्ले आसात. यू वील गेट द रिपोर्ट्स. तांकां कंट्रोल जायना, ओनर कंट्रोल करपाक शकना, तांकां प्रोटेक्ट हे दिवपाक शकना, जाल्यार समवेअर डावन द लायन वी हॅव टू ब्रिंग द लॉ इन प्लेस फॉर गोवा. Somewhere in the lines we have to bring the law in place for protection of the dogs in the highways. Highway कितलेशे कुत्रे मरतात थंयसर. Is this not the animal cruelty? So where are the solutions? Solutions have to be set up by getting all the database across these, the incidents which have been taken place, atrocity animals by the आणि by the animals to the humans. हे दोनूय कन्सिडर करपाक जाय आनी ताका कॉन्क्रीट सोल्युशन काडपाची गरज आसा. पिशे कुत्रे आसा ते गांवांत थंय पिशे म्हणून दवरपाक शकना. देर शूड बी सम प्रोविजन टू दी पंचायत ऑर द पर्सन हू वील बी इमिजिएटली पिकिंग देम अप. हे कुत्रो थंयसर आसता चापता, जेन्ना इन्सिडंट वाडटा पळय तेन्ना मागीर जावपाक स्टार्ट करता. सो हे गजाली जावपाक जायना. दुसरी गजाल म्हणटा ती ज्या ओनरांनी त्या पोसलेले आसा डेंजरस हे कुत्र्या, त्या ओनरांची एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इज देर एनी प्रोविजन्स ऑफ गेटिंग लायसन्स? आयज हांव AK-47 घरा कडेन दवरपाचें ना. गन म्हाका जाय म्हणून गन व्हरून थंयसर दवरपाक शकना घरा कडेन की म्हाज्या सेफ्टी पर्पज. आय हॅव टू टेक लायसन्स फ्रॉम द पुलीस. आय वील बाय पेट्स नॉट फॉर माय डिफेन्स. इफ आय लव पेट्स आय हॅव टू कीप दॅट पेट एज अ पेट, नॉट एज अ डिफेन्स मटेरियल. सो आयज थोडे जे ओनर आहा पळय दे आर किपींग एज अ डिफेन्स मटेरियल. फॉर देम इट इज अ डिफेन्स इक्विपमेंट. सो इट शूड नॉट हॅपन अँड द सिंपल सोल्युशन्स हॅव टू बी ब्रॉट इन. म्हाका जाल्यार अशें दिसता. आनी दुसरी गजाल, रस्त्यार जे जनावरां भोंवता पळय, आयज जनावरां हायवेचेर भोंवता जाल्यार जनावरांक आमी ब्लेम करूं शकना की बाबा गायो भितर सरता. कित्याक करूं शकना? कित्याक ज्या जंगलांनी ती रावताली नाजाल्यार त्यो रावताली थंयसर आतां तांकां खाण जेवण मेळना म्हणून ते रस्त्यार येता पोसपाक. फक्त गायो गौशाला करूया नाका. ही फक्त गौशाला न्हू, हे सगळे गाय रेडो पाडो हे सगळे आहा पळय तांकां हाडपाक लागून करूया. अशें देवाच्या बाबतींत आमी हे करूया नाका, डिस्ट्रिब्यूट करूं नाका. गाय तसो पाडो तसो बैल तसो सगळें इक्वल ट्रिटमेंट दिवपाक जाय. एनिमल क्रुएलिटी जाता गायेचेर जाता तितली हेचेर जाता. सो सगळ्यांक तांकां प्रोटेक्शन दिवपाची गरज. डिक्टेट द टर्म्स टू दी डॉग ओनर्स. देर शूड बी डिबेट डिस्कशन्स ऑफ द डॉग ओनर्स हू लव देयर पेट्स म्हणटा हांकां, नॉट युअर सेफ्टी इन्स्ट्रुमेंट्स. पेट्स आनी सरकाराची कमिटी बसोवपाक जाय. Tell me the solution. Let us get the solutions because this cannot be an excuse. Every time we will be coming out and saying, "Baba, ते जावंक जायना आशिल्लें." ते जावपाक जायना म्हणून प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय आनी सरकारान कितें घेतलो हेचेर असेंब्लीन विशय डिस्कशन जाल्लो. फक्त म्हाका दिसता रस्त्यावयल्या कुत्र्यांचो डिस्कशन जाल्लो. पेट ओनर्सांचें डिस्कशन हें जावपाक जाय आनी हाजेर सोल्युशन, कॉन्क्रीट सोल्युशन आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता.